दिव्यवाणी 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 मगाच्या भाऊ बहिणीनो हेरू म्हणलो 30 आनी 8 वर्सांचो प्रायरसो आयल्या बार सरलो आनी ताची कुटुंबाची येवन ती सांगून रडटेली आमकां तेंच्या घरा येवन एक भेट करीचे आवय कंतिश्ट आसा म्हणून ती सांगतात आनी भयणी कंतिश्ट आहा म्हणून देखून तांच्या घरा एक मागण्याक आमी गेल्ले आनी तो 30 आनी 8 वरांच्या प्रायर हेरू सरलो आनी तो कठीण पिवोन हें करतालो तो कठीण खंत बेजाऱ्यान बरयलो म्हूण ती म्हणाली आमकां ताचें म्हळ्यार ताका थोडे वटेन बळ ना म्हणटालो म्हूण सांगतली आनी तशें ताका आमी डिप्रेशन म्हणटा एकसुरपण डिप्रेशन न्हिदतालो थोडे वटेन न्हिदतालो चड न्हिदतालो पूण न्हीद पडना म्हूण सांगतालो आनी कांय पटाक हांव रूच ना म्हणटालो आनी थोडे वटेन मांस आनी फ्राय सारतालो थोडे वटेन आनी मांस किस आनी कांय नाका रांदय म्हणटालो आनी जेवंकूच जेयनासलो तशें करतालो म्हूण ताच्या कुटुंबाच्यांनी सांगलें आनी 30 आनी 8 वर्सांच्या ह्या प्रायर तो मरण पावलो ल्हानपणी भावां मदलो संबंद ताच्या जिणेक ताच्या नासाक कारण जाता तो ल्हानपणी आसतना एक 3 वर्सांचो जावन 14 वर्सांचो पर्यंत आसतना ताचो आनी ताच्या व्हडल्या भावाच्या मदलो संबंदांत तांकां खंय लोक एक फरक आशिल्लो तांच्या मदें ताका तें उंबानातलें कालेंगी ताका सरी पडोवना तें भावा मदल्या संबंदांत ताका कालेंगी समस्या आशिल्ले देखून भावा लागीं तो सरी करता वडिलां सावे सरी करतली कित्याक आळे सरी करतली तो आळे कितलो बरो शिकता आळे तो कितलो बरो पळय आळे तूं पळय पेद्दा तूं पळय तिकेशें उलटो तशें म्हूण सरी करतली तो सगळीं लायक करता तुका कोणी लायक करनात म्हणून ल्हान आसतना सरी करतली त्याच्या आवय बापायन कित्याक आळे ताका सरी करचें जालें मागीर आवय बापायचें आनी एक लक्षण कालें म्हणून दिसून येता म्हणल्यार हांगा ताका पार्शालिटी करतली ती पार्शालिटी केला म्हूण ताका बगतलें ती पार्शालिटी करतली नागी व्हडल्याक तांणी विचारलें पुरो दितली म्हाका दिनातली ताका गुजी करनातली म्हाका गुजी करतली म्हणल्यार तशें पार्शालिटी केला म्हण तो म्हणटा पार्शालिटी केला म्हणून म्हणटा आनी व्हडल्याचो चड मोग केला व्हडल्याक चड गमाण दिलां आनी व्हडल्याक चड तांणी टायम दिला आनी ताका चड ताचें एटेन्शन दिलां म्हाका तांणी निग्लेक्ट केलो म्हाका हे कोणशाक गेलो म्हणून तो वो चिंता आनी ल्हान तावणी वो तुगे अशें कंटिन्यू बेजारान एकसर बसतो दिसून येतालो आवय बापायनी तांचे मदें कितें जालां चेरक्या कितें जाता ल्हान आसतना तां नित्यार्थ करूना कित्या जगन पडटात हे कित्या मान पडटात म्हूण मान पडटाना हे धाकट्याक घेवन 2 दिवचे आली आनी देखून हाका सिबलींग रायवलरी म्हणटात सिबलींग रायवलरी म्हळ्यार भावा मदें या भावा आनी भयणी मदें झगडें जावचें आनी मनस्ताप जावचो उड्डपाट्ट जावचें देखून वो संदेश आयकले उपरांत हांव तुमकां लागीं विनंती करता कितें म्हळ्यार तुमच्या जिणेंत त्या मुख्य व्यक्ती जावन आसात भाव भयणी म्हज्या जिणेंत अती मुख्य म्हाका अती मुख्य म्हळ्यार म्हजी भाव भयणी हांव आज कोणगी तांच्या मदल्या संबंदांत आमी रुपीत जाता हांव रागिश्टगी मोगाळगी हांव एडजस्ट जातांगी हांव एकसोर जातांगी हें पुरा म्हज्या भाव भयणी मदें कसो संबंद ल्हानपणी म्हाका रुपीत केला तें म्हज्या हातां भावांचेर म्हज्या नडतेचेर म्हज्या एटिट्यूडाचेर म्हज्या मनोभावाचेर तो प्रभाव घालता देखून आमचो संबंद पुनर्स्थापन करचें आमी रिएंगेज करचें देखून भाव भयणी मदें म्हजो संबंद तुटला जाल्यार म्हजो संबंद नासतलो जाल्यार आतां आमी परतून रिएंगेज म्हळ्यार पुनर्स्थापन करचें आमच्या भाव बाय लागीं उलयचें तांकां मेळाचें आनी तांचे तावन वो पळय आदलो संबंद जिवो करचें तो म्हाका आयच्या दिसा हेरा लागीं मोगान उलोवंक मोगान संबंद दवरूंक आनी सॉफ्ट स्किल्स म्हणटा हांव सॉरी थँक्यू एक्सक्यूज मी अले शब्द वापरूंक आनी मोगान वाडोवंक सोशलायजेशन जावंक आनी तो म्हजेर कठीण प्रभाव घालता देखून मोगाच्यान आमच्या भाव मदलो संबंद जर तुटला जाल्यार तो आमी रिएंगेज पुनर्स्थापन करचें म्हणून तुमकां उलो दिता तुमी विचारूं बरो कित्याक आहा तुमी फादर तुमी आमकां सांगतात आमचो आदलो ल्हान बाळपणाचो भावा मदलो भावा भयणी मदलो संबंद पुनर्स्थापन करचें रिएंगेज करचें परतून आमी स्टार्ट करचें उलयचें तो मोडून वचो तो सडन सड घट जायचें म्हण कित्याक तुमी सांगतात म्हूण विचारूं पुरो आमच्या भावा भयणी मदें संगी आसल्या लक्षिल्ल्या
फायनर नाजूक संबंध, लक्षिलो संबंध, फायनर नाजूक संबंध, तो स्वीट स्वादीक संबंध, तो सुखी संबंध, तो कंतिश्ट कंत बेतराय पयस करचो संबंध, संतोष काळजान भरचो संबंध, आमचेर प्रभाव घालचो संबंध आनी आमचेर वर्तो परिणाम घालचो संबंध, ताच्या प्रास व्हरतो दुसरें कितेंच आमचेर प्रभाव घालची वस्तू ह्या संवसारान ना म्हणून रिसर्च सांगता. देखून मोगाच्या न्हू येवनच्या आयतारा दीस नोव्हेंबराची 14 तारीख आनी आयतारा दीस मಕ್ಕಳ दिनाचरण चिल्ड्रन्स डे भुरग्यांचो दीस आमी आचरण करता. ह्या संदर्भी म्हाका मुस्तनांनी सांगलें फॉरवांक कळो तुमी टॉक दितात भुरग्यां विशयी दिया पद. ह्या दिसांनी तुमी मोतीच्या पिडे विशयी सांगतेत आसात, एक भुरग्यां विशयी टॉक दिया म्हणून म्हज्या मोगाच्यांनी फोन केलें. तांची भुरगीं दोस्तात म्हणून थोड्यांनी गल्फांत तावनी एकल्यान अमेरिका तावनी अशें उलयतना मुखलो टॉक कितें गे म्हणून तांणी विचारून सांगलें. प्रत्येक जण बंबय आशिल्ल्यांनी भुरग्यांचो दिजत्त म्हूण सांगला बंबयच्यांनी, मागीर बेंगलोर आसल्या म्हज्या एका वळखीच्या कुटुंबाच्यांनी आनी कोडयाळां ती. हांवें थोडे दिसाचें कोलो नेक्स्ट कोलो टॉक जाय म्हणून, हो टॉक बरो आसलो तो बरो आसलो म्हूण सांगतात. तेन्ना हांवें विचारचें नेक्स्ट टॉक तुमकां कोलो जाय, कल्याचेर हांवें गमन दवरचें गे म्हणून. देखून सगळ्यांनी मಕ್ಕಳ दिनाचरण म्हणल्यार म्हाकाय खुशी जाली. देखून ह्या बाळपणाचो सिबलींग रायवलरी आनी हाचे वरवीं मस्त भुरगीं आज डिप्रेशनाक गेल्यांत आनी मस्त भुरगीं पॅरानॉयड पर्सनॅलिटी डिजॉर्डरा कारण जाल्यांत. डिपेंडंट पर्सनॅलिटी डिजॉर्डर म्हूण आसा ताका जाला. थोडी नार्सिस्टीक पर्सनॅलिटी डिजॉर्डराक ती वचूंक पावतात. तशें देखून त्या ल्हानपणाच्या त्या संबंदांत आमच्या बाळपणाच्या सिबलिंग्स म्हणटा आमी भावा मदें भयणी मदें आमी ल्हान आसतना तो 5 वर्सां तावन 15 वर्सां पर्यंत म्हणजे त्या घडये त्या वेळाच्या संबंदांत आमकां त्या कठीण सकत आसा आमकां रुपीत करची, आमचेर प्रभाव घालची, आमचो संबंद मुखलो संबंद घट करची. म्हज्या पांयांत समाजींत हांवें रावूंक तो संबंद म्हाका तयार करता. ती तयाराची आमच्या कुटुंबांत आमी तयार जावचें, मुखल्या संवसारांत आमी कशें जियेचें म्हूण त्या दाळा आमी तयार जावचें. त्या तयार जावच्या वेळा तो संबंद ताका कठीण पावर, ताका कठीण सकत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून भावा मदलें भाव भयणी मदलो तो संबंद तो बळवाता, तो मोगाचो संबंद, तो सक्तीवंत वाद सगळ्या जिवितांत ती आमचे संगी आसात. आतां म्हजी भाव भयणी म्हजे आवय बापूय नात, म्हजी भाव भयणी आसात. म्हाका ती विचारतात कसो हांवें कितें कालें म्हणून आदलो उडास हाडटात आनी त्या वेळार म्हाका कितलो संतोश जाता. हांव संतोशान आसतना म्हजे हांगा येवनचो लोक म्हाका मेळटाना म्हज्या तोंडार हांसो आसतना तांकां खुशी जाता. जर तर राग आसली कंत बेजार आसली जाल्यार ती बेजाराय हांव तांच्या मुल्या उलान तांचेर दाखयता. देखून थोडे फावटी हांसोन आसतना कितें गे म्हजी भाव भयणी म्हजे कडेन कॉन्टेक्ट करून म्हजे कडेन उलयतना कितलो संतोश जाता म्हणना. तो ल्हानपणाचो उडास येताना बारीक खुशी जाता आमकां. देखून सगळ्या जिवितांत ती आमचे संगती आसात. आवय बापूय ती आसना ती मरण पावतात. देखून आमच्या भाव भयणीचो संबंद आमकां आज कितें गे ते आमकां रुपीत करतात. आमी ल्हान आसतना खेळटाना, आमी ल्हान आसतना इस्कला येताना, आमी ल्हान आसतना शेत सांबाराक येताना आमची सिबलींग बॉन्ड घट करतालीं. आमी आतां नेचें उलोवन येवचें, आमचें सिबलींग बॉन्ड तें घट जातालें. देखून आमचें सिबलींग बॉन्ड घट करचो विशय तो घट्ट देखून ती आमकां जाय. देखून आमी पेंग्वीन पळयता. पेंग्वीन गुडांत 2 तांतयां दवरता. हांवें एक किंग गिफ्टाचें युट्यूबार पळयल्लें. पेंग्वीन 2 गुडांत तांतयां दवरता. एक पयलेंचें फुडलो दवरलें तांती, मागीर कितें ताका काण पोवना कितें मागीरचें धाकटें तांती एक 2 तांतयां. ते पेंग्वीन बसल्या वेळार ते आमकां दाखयतात. त्या व्हडल्या तांतयाक बुंचीन केदाळ तिशीन दवरता, धाकट्या तांत्याक पोटापोंदा दवरता आनी ते थोडे फावटी पोटापोंदली थोडीं पाकां काडटा. पाकांचें म्हळ्यार पाकांच्या ऊब पाशार जायना म्हणून पोटाची ऊब. पेंग्वीन धांवतना ताच्या काळजांत तो रगत वयर सकयल येता आसतना फ्लो जाताना तें ऊब चड हृदयांत. देखून हृदयाची ऊब पाकां पाशार करिना. पाकां नॉन कंडक्टर, हिटाक ते नॉन कंडक्टर. देखून ती काण करता हृदया वयलीं थोडीं पाकां काण सकयल घालता आनी ती मागीर येता ताका पाकां. देखून कोंबयेक थोड्या फावटी रुवाणेर दवरल्या वेळार पोटान पाकां आसनात पळय ती पाकां काडटा. चड पिलां आसल्यार तिच्या पोटाची ऊब थोड्यांक तांतयां दिवंक आनी वगेत बसतना ती तांतयां ती गुंडयता. आज पोटा कडेन आसल्यार तांती काण सायडीक दवरता, पयस आसल्यार तांती बंचयता आनी पोटा कडेन दवरता. हर एका ऊब दिवन ती पोंदा अशें दवरता कोंबी. तशें करता. व्हड तांतयाचेर गामान दवरता आवय उदक आनी ल्हान तांतयाक पेंग्वीन काल करता म्हळ्यार चड ऊब दिवन ताचो मोग करता. कित्याक ल्हान तें अस्कत म्हणून. गीद पिलां काडटा. पिलां काडटना व्हडल्या पिळ्याचेर दोळो दवरता
ल्हाना पिलाक लागीं करता ते व्हडल्या पिल ताची बोन्स कटीन धाकट्या पिलाक तें हस्कत ताका बोन्सून लगड काडीत म्हणून काण खावंक येताना व्हडल्या पिला पयस दवरून ल्हान पिलाक इशीन दवरून ती येता इशीन दवरून पळयता कितल्यान ती पयशे पी दोन थोड्या बात्यान मोद्यांक घालून धाकट्या पिला इशीन दवरून काण हाडूंक येता काण हाडून पयल्यान व्हडल्या पिलाक दिता व्हडल्या पिल खाताना पटान ल्हान ल्हान असले पुडके काण ह्या धाकट्या पिलाक ती आवय खावयता देखून आमी मोगाच्या बाबयनी आनी एक परतो पॉयंट घाले म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना आमी आमच्या आवय बापायचें माय बापायचें आमच्या पेरंट्सांचें गामान एटेन्शन व्हरता भारी प्रयत्न करता तांचें एटेन्शन ओडूंक तांचें गामान ओडूंक आमचें तें ओडूंक भारी प्रयत्न करता आमचे बळवंत गूण आमी दाखयता सगळ्या मुखार सादर करता आमी सगळ्या मुखार प्रदर्शन करता आमचे बळवंत गूण कितें गे म्हणून तें प्रदर्शन करता एकलो फन्नी नाट्य करता अशें चलोवन चलोवन पळयलें तेका भुरगीं आसात एकलो भुरगो आमच्या मुखार अशें चलोवन गेलो पळय जोर आसल्या ताका खुशी जाली मागीर चडलें सगळें केलें चड आनी चड करून केलें म्हळ्यार गामान ओडूंक ताका दिवंक तो हुशार म्हूण आपूण तसो आमी मोग करूंक ताचेर गामान चड दिवंक ताका टायम दिवंक आनी भुरग्यांनी प्रदर्शन करचें एकलो प्रॅक्टीकल एक्शन ताचें अशें ताच्या गालाचेर चिक्स पडटात हांगा आवयन म्हळ्यार हाळे तुका हांगा डिंपल्स पडटात म्हणून देखून डिंपल्स पडटा गोवन गोवन गाल दाखयता आमकां कुत्रो ओगी ते असो भुरगो करता गे म्हणून ताचे गाल दाखयता मागीर तेणें थांब चेडूं आयलें चेडूं ताका बरो थाळो देखून ताणें पदां म्हणून ये जेजू मोगळा हे दिशेन चेडूं म्हणटा कित्याक आवय बापायनी म्हळां तो ताचे कडेन दुसरे गूण खंय नात ताचे कडेन हांगा डिंपल्स नात आनी ताचे कडेन फन्नी वे ऑफ चलचें अशें गुंटोन पांयवण चलचें लक्षण तमाशे करचें लक्षण ना जॉली करचें तें ना फन करचें ना ताचे कडेन पदां देखून ते लागीं घेता आनी ये जेजू मोगळा आवय म्हणटा व्हडल्यान म्हणटा म्हणून देखून थोडी एथलेटिका आल्यार जनेलार सोडटात भुरगीं आमच्या मुखार जनेलार सोडून वयर असल्या खांब्याक धरून एथलेटिक्स दाखयतात ती स्मार्टपण दाखयतात थोडी शिक्षांत बूक खणून दोन येता शिक्षांत हुशार जाल्यार बूक खणून येतात ताचे म्हणटा म्हज्या भुरगें शिक्षांत हुशार म्हणून बापाय सांगतना भुरग्यांक बारी खुशी हाका सायकोलॉजिस्ट कितें म्हणटा म्हळ्यार टी आयडेंटिफिकेशन म्हणटात देखून भुरगीं तांणी खाल्यान ती हुशार म्हणून आवय बापायचें गामान ओडूंक आनी आमचें गामान वडिलांचें गामान ओडूंक ती प्रदर्शन करतात एक भुरगो चरको इगर्जेंत वासाप आसच्यान हुशार आसा जाल्यार तो वासाप आसता आनी घरा दोन येता आवय बापाय काले म्हणटात की म्हणून आवय बापायचें गामान जाय ताका आनी एकलो भुरगो सिंगींग हुशार जाल्यार येवन किर्तन म्हणटा मुखार रावन आवय बापाय कितें म्हणटात की म्हणून मिसाल्ल्यांत घरा येवन आवय बापायन सांगता मुसरी शाबासकाय दिता मुसरी आवय बापाय मुखार तो विचारता आनी कशें जालें म्हणून आवय बापाय एकल्या भुरग्याक चड लागीं करतात म्हणून ही स्टडी दिसून येता सायकोलॉजी सांगतात घरा भुरगीं त्या गां आसा जाल्यार आवय बापाय त्या गांयके कसलेक लागीं करनात एकल्याक चड लागीं करतात एकल्याक तितकेच आपल्या काळजाची उब चड दितात मोग चड दितात म्हूण दिसून येता देखून हाका फेवरेटिजम म्हणटा फुडलो दाग सदांच फेवरेटिजम चड आसता म्हणून स्टडी दाखयता फुडलो फस्टाच्याक पयल्या जल्मार चरको जावन दी चेडूं जावन दी ताका फेवरेटिजम म्हणटा आमी ताका इल्लो चड मोग दिवचो चड गामान दिवचें चड टायम दिवचें आनी चड खाण जेवण दिवचें चड गामान दिवन ताका पटलून धरचें चड म्हणून स्टडी दाखयता रिसर्च दाखयता फुडलो दाग चड आसता दिता म्हणून ताका 2 वर्सां म्हणजे दुसऱ्याक आनी पयल्याक आनी दुसऱ्या 2 वर्सांचे फरक आसता 2 वर्सां ताकाच गामान मेळटा ताकाच मोग मेळटा ताकाच सामसो दुडू आमी करशिता गिफ्टांनी हाडून दिता दुसरें आयले दुसऱ्या जल्माल्या वेळी जल्मून आयले ताका गामान धाकट्याकी मेळटा पूण व्हडल्याक चड दिता थोडे फावटी धाकटी भुरगीं आपणाक गामान मेळनात म्हणून करगतात थोडे फावटी आमी धाकटें तिकेश हुशार ना जाल्यार व्हडल्याक आमी तिके पयस करता धाकट्या गामान दिता 2 वर्सां ताका गामान मेळना न्हय म्हणून सर धाकट्याक आमी सैरीन दैरी आयली गामान दितात सेकंडाक गामान दितात मोग करतात गिफ्ट दितात सबासकाय दितात व्हडल्याक तिकेशे पयस जाल्यार व्हडल्याक बसता हांव कांय प्रेजन आंगी म्हळ्यार तें व्हडलें आसता तिके व्हड जावन आसता 4 वर्सांचें 5 वर्सांचें 6 वर्सांचें ताका 7 वर्सांचें ताका कळना धाकटें तेका हुशार ना ताका इल्लो चड मोग दितात म्हणून व्हडल्याक कळना तेन्ना ताका रायवलरी सुरू जाता सिबलींग रायवलरी सुरू जाता आनी म्हाका तिरस्कार करता ताका स्विकार करतात म्हाका सायडीक कोण दितात हांव कांय प्रेजन हांव कोण ना हांव जल्मानांतल्यान तूं बरी आयली कोण ना तशें म्हण चिंता तूं इस्काल वच गो तूं सॉक्स घाल गो बॅग कडेन गो रेडी जाव गो आतां बसते गो म्हणून धाकट्याक पटलून धरून उस्क्या आनी किस दितात ताका गुजी करतात तें हांव नाका गे म्हणून एक भुरगो तशें करताना करताली देखून ताका ती हाडून आयली चरक्याक हांगा मांजर रोजार करूंक गेट काडून दोवला खंय गेलो म्हणून नंतर भुरगो हाका सिबलींग रायवलरी म्हणटा आमी देखून ताका भद्रती ना म्हण बगता म्हाका घरान मोग करतली कोणी ना हांगा आसून हांवें प्रेजन ना म्हण ताका बगता
ताका धाकट्या फेवरेटिझम आसा म्हणून बघता देखून तो सोंड धरता. आवयक पयल्या पुता लागीं फेवरेटिझम मलकुडो पूत चल्लो जाल्यार तो आवय ताका कितलो मोग करता, कितलो पुटलून धरता आनी कितलो फेवरेटिझम ती दिता म्हणना. ताका जाय जाल्लें पुरो देखून ते काळजा लागीं ती दवरून काडयता. बापायक निमाणें दू पयलो चोरको जाल्यार दुसऱ्यान चेडूं जाल्यार तिसऱ्यान चेडूं जाल्यार तें तिसऱ्यान चेडूं बापायक हुस्क्यार काणून 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 तांचे लागीं बॉन्डिंग जाता. बापायक भारी फेवरेटिझम दाखयता. कलें हाडचें जाल्यार गिफ्ट ताका हाडून दिता, मोबायल हाडटान ताका इल्लें बरें स्पेशल हाडून दिता. हे रिसर्च स्टडी दाखयता, रिसर्च दाखयता अशें म्हणून हजारांनी भुरग्यांनी हजारांनी कुटुंबांत रिसर्च केल्या उपरांत स्टडी केल्या उपरांत ही स्टडी दाखयता. फेवरेटिझम बापय निमाणें दुवेक दाखयता, आवय मलगड्या पुताक पुडलोच पुताक दाखयता म्हणून. बापायचे समा वय समा बापाच्यो सवयो जातातल्यो सवयो त्यो दुवांक येतात पुतांक येनात म्हूण रिसर्च सांगता. आतां नवें जाल्लें रिसर्च दाखयता काय म्हळ्यार बापायच्यो थोड्यो त्यो सवयो ताचे हॅबिट्स ती पळोवंक मेळटात चेडवां ताच्या लागीं चेडवां लागीं. एक बापाय घरा एक दोगां भुरग्यांत एक चोरको आसा चेडवां आसा, बापायच्यो सगळ्यो सवयो दिसून येवच्यो चेडवां थंय. आनी पूत चेडक बापाय बरित्ता, चेडूं बापाय बरी नंतना तें आवय बरी आसा. बापाय ती केशे काळसो आवय गुरित्ता आनी तें चेडूं आवय बरित्ता गोरें जावन तिचे बरित्त केस आनी बापाय बरी कांय नंतना. पूण भितरल्यो गूण पुरा बापाय बरी सट्ट कर राग येवचो, बापाय कर सट्ट करून जाप दिवची आनी ती केशे कालें सड सांगलें मस्तू किरी जावचें. आनी बापायक इल्लो दुबाव ह्या चेडवाक मस्तू दुबाव आनी आवयचे गूण चेरक्याक आयल्यात, आवयचे गूण चेरक्याक आयल्या. चेरको बापाय बरीत पळोवंक डिट्टो बापायची कॉपी, ताचे केस कळे आतारी केस आहात, इंजिनियरींग करता बापायचे बरीत आतार फुल्ल केस आनी दट्ट केस आनी पुरा ते टिके कळसो बापय ते पुरो चेरक्याक आयला. पूण बापायच्या ताका रागत ना, ताका किरिकिरीत जायना. पुरा आवयचे गूण दान धर्म करचे गूण ताका. आनी बापा आवय बरी ती कशें मोगाळ चड आनी कोणाक दिवचें. आतां पळया तें भुरगीं आतां तें दूय थंय आसा आमगात आसा आनी आतां आवय मतारी जाल्या आनी मतारी जाल्या बापय मतारो जाला. आतां हो चेडको व्हड जाला त्या आमकां 20 वर्सां पयल्यान ताका 20 वर्सां 21 वर्सां म्हणून आतां 20 वर्सांतले 41 वर्सां आतां काजार जावन आतां भायर जावन येयल्या वेळार पोर इल्लेशें घरा तांच्या व्हडलें घर हांगा एक घर भाड्याक दिलां, वयर ती रावता सकयल्यान घर भाड्याक दिलां तांणी. ती आयिल्लीं पोर आयिल्ल्या क्षणां तांकां खोल्यान म्हणलें की पत्राडे केली. आवय पत्राडे केल्ल्या क्षणां सुंगटां घालून पत्राडे करता आनी आमकां गोंयांत हाडून दिताली. पोर चेडको हांगा हाडून दिलां. आनी चेडूं भुरगें आसा ताणें हांगा करून हाडून येत न्ही, ताणें कांय हाडून दिवन नाळे आवयचे गूण पुताक येतात. आवय आमकां तेदळ आसतना सगळ्या पाद्रबांक ल्हानशा तोंदरांत पत्राडे कर रांदून हाडून दिताली. आनी सुंगटां घालून तशेंच आमकां आवय रांदून हाडल्या बरी पुतान सांगून तांणी सांगता मेळून पत्राडे करून तांकां येयल्यो दवरून आमकां एक ल्हानशां तूं आमकां करून दिल्यात. देख आवयचे गूण पुताक येतात, ताचेर प्रभाव घालता. देखून म्हाका न्हू पयलीं जल्माल्लीं भुरगीं हांव पळय तीं पुडपुडीत पयलीं जल्माल्लीं तीं बिग्गर व्हडलीं ती हेल्दी बारी भलायकेची वय तशें व्हडलीं भुरगीं दोळे पुडलो हेल्थी म्हूण रिसर्च सांगता. रिसर्च केलो युनिवर्सिटीन तें रिसर्च सांगता पयलीं भुरगीं ती पुडपुडीत मोठी आनी पुरा म्हणून तांकां गामान मेळटा, बरें गामान मेळटा. पयलीं 2 वर्सां मागीरचीं भुरगीं जाल्यार व्हडल्या भुरग्याचेर दोळो केदाळे ताचेर गामान आनी ताका खाण जेवण पिवण ताका चड टायम इत्यादी बरें मेळटा. तांकां वॅक्सिनेशन टायमार पोलियो वॅक्सिनेशन तें वॅक्सिनेशन हें वॅक्सिनेशन म्हूण टायमा सगळी सोमा मेळटा. मागीर दाक्तेराचें ट्रिटमेंट तांकां मस्त मेळटा, दाक्तेराचें ट्रिटमेंट तांकां बरें मेळटा. देखून ती बरीं वाडटात, फुडफुडीत आसतात, बिग्गर सायज मोठी आसतात, फुडफुडीत आसतात, हेल्दी भलायकेन ती बडो मेळटा वय ताका. देखून ताच्या दाक्तेरा सगळ्यो गामान ताका मेळटात म्हूण आनी उपरांतल्यान तितलें मेळना म्हूण रिसर्च सांगता. मागीर तांचे IQ इंटेलिजंट क्वेश्चन म्हणटा बुदोवन काय तकलेचे IQ 3.5 दुसऱ्याच्या की व्हडल्याक वयर आसा चड आसा म्हणून रिसर्च सांगता. 3.5 चड आसता व्हडल्याक, धाकट्याच्या परस व्हडल्याक चड आसता म्हणून रिसर्च दाखयता. म्हाका न्हू आतां चिंत्या IQ कशें आसा गी म्हणून चिंत्या हांवें मस्त बडी इस्कालान पळयलां आनी थोड्या कुटुंबांत ते पळयलां. हांगा आयिल्ल्या उपरांत हांगा मस्त बटी भुरग्यांक हाडल्यार पळयलां हांवें तेगा भुरगीं आसल्यार IQ रिसर्च कितें सांगता पळय तें थोडे पटे वयत हांवें हांगा चॅक केलां मस्त पटी. आतां मदल्या भुरगे ते चेरके आतां हांगा एका कुटुंबांत आसात ते हांगा येतात आमकां मस्त क्लोज. व्हडल्याचें IQ आमी चॅक केलां धाडन हांगा वचून चॅक केलां आनी ताचें 110 म्हणून आयलें आमकां मदल्याचें. व्हडल्याचें 113.5 म्हणून आयलें.
मागीर निमाण्याचे 108.5 त्या मदल्याचे की 1 उणें आसा 1.5 उणें आसा 108.5 व्हडल्याचे 113.5 म्हणून आयले आमकां ते कशें आहा पळया देखून मदल्याचे की व्हडल्याक 3.5 चड आसा निमाण्याक 1.5 उणें आसा तशें दिसून येता देखून मलगडी भुरगीं आहात पळय पुडलोद भुरगीं केदोळ ती CEO जातात ती मॅनेजर जातात ती एस्ट्रोनॉट जातात आनी ती मॅनेजरच्या ती HM जातात इस्कॉलांत आनी तशें प्रिंसिपल जातात तशें मॅनेजर जातात बँकांत आनी म्हणून ती स्टडी रिसर्च दाखयता हेरां परस चड काम करतात ती चड कामांत मग्न जातात आनी मस्त फाग कमयतात ती मस्त जोडतात कमयतात चड आनी पयशे करतात वयर येतात म्हणून वाघ आनी शिवाच्या पिलां मदें व्हड जाताना एक अस्कत पील आसल्यार व्हड जाताना वाघाचीं पिलां शिवाचीं पिलां व्हड जाताना एक अस्कत आसल्यार तें खालें करता म्हळ्यार व्हडल्या लागीं झुजल्यार ती साबण काडटा ताका वाडोवन येताना साबण धाकट्याक नाचकत अस्कता काडटात देखून अस्कत घालन करता म्हळ्यार ताची ती एक सोय सोदून काडटा तें घालन करता व्हडल्या लागीं येताना तांच्या कानाक पडून शिमट्या लावन तांकां पुसून हें करून शेले करून चार्मींग करता शेले करता चाम करता आनी तांकां खुशी करता आनी खालतेपण अशें दाखयता आसयता तांकां खुशी जाता त्या पिलांक हाका तीं कांय दुखयना ताच्या तांकां झगडें करनात साबोंग केना सगळ्या मरता देखून ते आपापिंत चाम करूंक शेले करूंक चामींग करूंक शिकता तें आनी झगडें सुकयता तांच्या लागीं झगड्या व्हडल्या लागीं वचना तें तांकां आसयता तांकां कोणी दुखयना आसयतल्यांक जॉली करतल्यांक हर एकल्यांक खुशी जाय वा शिवाच्या पिलांक तें खुशी जायचें देखून एक अस्कत पील कशें तें व्हडल्या दोगां पिलां सांगता एडजस्ट जावन येता ते शेले करून ते दीस काडटा गी म्हणून हांवें एक व्हिडियो पळयल्लो देखून हांगा मदें म्हाका उडास आयलो देखून सांगलें हांवें देखून भुरग्यां मदलीं भुरग्यांत कुटुंबांत ती खाल करतात म्हळ्यार थोडी अस्कत जाल्यार ती एडजस्ट करून शेले मंगाणें करून आवय बापायन तावनी खुशी करून तांचे तावनी ती शाबासकाय जोडटात आनी हेर भुरग्यांक खुशी करून तांचेर झगडें करनाचें ती पळयतात मुखाच्या न्हू मदलीं भुरगीं कुटुंबांत गामान ओडूंक भारी प्रयत्न करतात मदलीं भुरगीं आवय बापायचें गामान ओडूंक आतां 4 जाणां भुरग्यां जाल्यार सुरीचें फुडलो न्ही निमाणें मदलीं दोगां आहात पळय एक चेडो आनी चेडूं मदलीं आहात पळय ती भारी प्रयत्न करतात आवय बापायचें गामान ओडूंक मदलीं भुरगीं कुटुंबांत न्हू भायर फ्रेंड्सां सांगता सैद्यां सांगता काजनां सांगता शेजांबारा बरो विग्गे संबंद जाता व्हडलें सडावत भायर वचना घरांत रावता निमाणें सडावत वचना ही मदलीं भुरगीं बारी ती भायर संबंद करतात म्हूण रिसर्च दाखयता 4 ते 6 वर्सांच्या प्रायेचीं भुरगीं हर एका 7 मिनटां एक फावटी झगडतात हर एका 7 मिनटां एक फावटी झगडें करतात आनी 9.5 फायट करतात एका वराक 9 फावटीं ती झगडून पडटात वो तांचो खेळ भुरग्यांचो खेळ म्हूण आमी लेखचे हें असाधारण कांय न्ही हें सादारण तांचो खेळ देखून मोगाच्या न्हू ती झगडें करन पडटाना खायलें की तें चूर आमी गामान दवरचें ती अशें ल्हान विशयाक झगडून पडटा जाल्यार आमी सोडून सोडचें त्या झगड्या वरवीं मुखार तांणी बँकांत काम करचें तांच्या ऑफिसांत कशें काम करचें हेर तांकां दोस्ताना तांणी कशें डील करचें गी म्हणून हांगा तावन ती शिकून येतात देखून तांची मोगाच्या न्हू झगडीं कित्याक जातात कुटुंबांत भुरग्यां मदें म्हणून मस्त जाणांक रोडोन येतात झगडून पडटात म्हाका सोचूंक जायना म्हजो न्हवरो ना भायल्या गांवांत आसा म्हाका आटापूंक जायना त्या भुरग्यांक हांवें कितें एनकरेज कळना कोलीन झगडटात म्हणून एकलो 5व्या क्लासींत आसा एकलो 7व्या क्लासींत आसा एकलो 9व्या क्लासींत आसा कोले मान पडटात म्हणून ना देखून तांचें कित्याक झगडीन जाता विचारतात देखून हांवें तांच्या वडिलार सांगचें तांच्या प्रॉपर्टी विशयांत आमी कितें व्हडल्यान झगडटा आस्ती खातीर आमी झगडेना गी तांच्या आस्ती खातीर तांणी झगडचें उरल्या खंयच्या कितें झगडें घेनात तांचे म्हणली आस्त आसा त्या आस्तेक लागून आस्त बदिकाक तांणी झगडें करचें ल्हान भुरग्यांनी तांचे आस्त कालें आमी दिल्ल्यो वस्तू एक मोबायल मागीर तांचे बूक मागीर तांचे गॅजेट्स केले आसा जाल्यार तांची सायकलां आनी तांचे खेळच्यो वस्तू त्या काणयेंतल्यान पडल्या ताका कठीण राग भुरग्यांक कठीण राग मारून पडटात 2 बटां वस्तू मेळ्ळ्यान मांड्याक मारतात तशें देखून तांच्यो वस्तू आपडत वस्तू तांची आस्त ताचेर तांकां कंट्रोल आसना त्यो तांची वस्तू तांची आस्त भुरग्यांची आस्त तांचे कंट्रोल आसना तांकां ती असायक भुरगीं जल्मोन येताना तांचेर वस्तूंचेर तांचेरच तांकां कंट्रोल आसना ती असायक हेल्पलेस म्हणटा आमी तांचो पावर आसचें तांच्या वस्तू थंय तांचे कडेन पावना पावर तांचो आडी म्हणजे इतल्यो वस्तू आहात म्हणून त्या वस्तू थंय तांचो पावर
त्यो काडल्यार तांकां जायना, कठीण राग येता. भुरग्यांक जल्मातावनूच मोगाच्यान एक वरती सकत भितरली सकत आसा, ताका आमी इनेट पावर म्हूण रिसर्च सांगता. भुरग्यांक जल्मातावन वरती सकत इनेट पावर आसा. ती कसलें म्हळ्यार बरें खंयचें वायट खंयचें, कसलें बरें गे कसलें वायट गे म्हणून पारखून पळोवन समजोवची सकत ती इन्नेट भितरच तांकां जल्मातावन देवान दिल्या. कशें डील करचें गे म्हणून, आनी कशें अनफेर डील, कशें फेर डील म्हणून, खंयचें समा न्याय नितीचें केलां आवय बापायनी, या खंयचें अनफेर डील अन्यायान कितें केलां, न्याय कितें जाता, समा खंयचें सारकें खंयचें आवय बापायनी करुना म्हणून ल्हानपणांत भुरग्यांक कळटा. देखून मोस केल्यार चीट केल्यार तांकां कळीत जाता. ती कठीण रियॅक्ट करतात, प्रतिक्रिया कठीण किकराटे घालतात, बोबाटे घालतात. देखून सिबलिंग्स एकामेका मोगाच्यान शिकयतात ती. आनी एक पॉयंट गरजेचो काले म्हळ्यार ती एकामेका शिकयतात. त्या शिकपांत आमी वाडोवनचें. इस्कालाचें टिचरीचें शिकप न्ही, हें शिकचें कशें उलयचें, कशें मुखार वचचें, पाद्राबा लागीं कशें आमी डिले वचां मुखार वचचें, कशें पाद्राबा सांगत आमी बिहेव करचें, यारां सांगत हांव कशें बिहेव करचें, माना इस्कालाक कशें वचाचें, पुरा कोणा तावन शिकता आमी, एकामेका तावन, सिबलिंगा तावन शिकता, भाव भयणी तावन शिकता. देखून कॉन्फ्लिक्ट एवॉयडन्स आनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन, कॉन्फ्लिक्ट जाता झगडें जाताना तें सुकोवचें आनी झगडें जावचें निवारचें आनी झगडें जायनातल्या बरी निर्धार घेवचें. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन म्हणटा थोडे निर्धार करणे. तूं वाचतना हांवें दसून वचो, तूं टी व्ही पळयतना हांवें तुका तुजें सिरियल पळयतना हांवें मदें येवन वचो, हांवें ते रिमोट काडून चॅनल चेंज करून वचो म्हणून ती डील करतात. आनी ती रेजोल्युशन काडयतात. 7 वरां तावन 8 वरां तुका, 8 वरां तावन 9 वरां म्हाका म्हण तिंत डील करतात. तें पुरा डील करूंक सोडिचें. तशें डील केल्यार ऑफिसान कोणें काम करचें, कितें करचें, बरीं शिकतात, मागीर बरें वयर येतात. तांकां समाजीन जिवोवंक कळटा, कामाच्या जाग्यार जिवोवंक कळटा. देखून केदाळा सांगात दिजय, केदाळा मोग करचो, केदाळा लॉयल्टी दाखोवचें तांकां कळीत आसा. देखून मोगाच्यान शेअरिंग करचें केदाळा, जतन करचें केदाळा, कॅरिंग शेअरिंग कॅरिंग, राजी कॉम्प्रमायज करचें केदाळा म्हणून सोमा तांकां कळीत आसा. तांकां शिकयचें म्हणना तांकां कळीत आसा. तांकां ते आमी एनकरेज करचें, आमी तांकां पाठिंबो दिचें. केदाळा गूट सिक्रेट सांगाचें गी म्हणून थोडी थोडी भुरगीं एकामेका खाली सुकेली आवय पडे कितले जाल्यार मारल्यार गूट सांगनात. आनी थोडो गुट केदाळ सांगाचें गे म्हणून तांकां कळीत आसा. कळलें कॉन्फिडन्स दवरिचें. वाडे तांणी सांगिल्ले गुट थोडे भुरगीं सांगूंक बापाड सांगनातले म्हणजे आतां सांगतात. देखून भुरग्यांक सांगता बसून वडयलांनी उलयचें. थोडे फावटी भुरगीं सांगता बसून उलयतात. हांवें पळयलें एका कुटुंबांत आवय बापाय येयली, दोगांय जाणां भुरगीं राती बसून आमी न्हिदो घेतालो फादर, आमी येता दावारांचेर लायट ऑफ करून ती उलोवन बसतात. कांय करचें. हांवें सांगलें तें भांगार मोतयां तें. देखून ती उलोवन दित मुखली जिणी रुपीत करूंक ती एकामेका शेअर करतात. उलोवन तासून दिती म्हणून ती ल्हान भुरगीं एकल्याक 12 वर्सां एकल्याक 10 वर्सां ती एकामेका शेअर करतात. तें शेअर करचें भोव बरें जावन आसा. ते मुखल्या तांकां जिणेक सोशलायज करूंक, तांची जिणी घट करूंक ते भारी उपकार पडटा. हाच्या देखून तो आचाल सांगात परमनंट रिलेशनशीप, परमनंट सांगाती तांकां मुखार एकल्यानच जियोवंक, समाजींत भायर गेलो दुबाय गेलो म्हण आतां एकल्याच जियोवंक हें तांकां आदार जाता. एक शेअर केल्लें तांकां भारी तांचे एटिट्यूड रुपीत जातात, तांचे बिहेवियर नाट्य रुपीत जातात. थोडीं भुरगीं तांच्या फ्रेंड्सांक काजनांक ती भारी लगीन काणयतात, काजनां सांगत आसतात, सोशलायजेशन करतात. पूण घरा भाव भयणी लागीं थोडीं भुरगीं ती खंय बॉन्डिंग जायनातल्या बरी जी येतात. एक हें व्हडलें एक दुरांत म्हण येत. घरा भाव भयणी आहात, भाव भयणीक सोड न्हू ती भायर वचून हेरा लागीं उलयतात. त्या दाळा काम जाता म्हळ्यार घरचो बांद तो बांदाचेर जाल्लो मुखार सपोर्ट करचो, मुखार आदार दिवचो, मुखार बळ दिवचो, मुखार जिणी रुपीत करचो बांद भाव भयणी मदलो तो बायलां मदें जायना. देखून आवय बापायनी हो चरको भाव भयणी मदें खेळनासतना थंय वचून खेळटा जाल्यार ताका घरा हाडून भाव भयणी मदें खेळोंक तो बांद घट करचें. त्या दिशेन आवय बापायनी मस्त प्रयत्न करचे, मिनत काणयचे. तांचो बांद तो जर तर ल्हान आसतना बांद मोडलो तर तो आमी वडिलांनी घटशिचे घट करीचे. तशें करिनातल्यार 1000 एकरे गादे आसून 1000 या 100 एकरे 1000 एकरे गादे आसून पणगील पडिल्ल्या बरी कांय फळ नातल्या बरी जाता. देखून सिबलिंग्स आर रिचेस्ट हार्वेस्ट म्हणून रिसर्च सांगता. सिबलिंग्स म्हळ्यार भाव भयणी यथेश्ट फळ कुटुंबाचो, कुटुंबाची आस्त बदीक म्हूण सांगता.
देखून तांचे मदल्यान झगडें पैपोटी सुकोवंक आवय बापायनी भारी मिनत करण्याचे कशी मिनत करण्याची तांचे पैपोटी रायवलरी झगडें पैपोटी ते कशें आमी ती सुकोवची गी म्हणून पयलें हांव तुमकां 6 नियमां दितां ही पाळच्या जाल्यार तुमचें घर नंदानवना जाता सर्गींचें एक वर्त जाता पयलें व्हडल्याक वगळसिजे आमी व्हडल्या चरक्या मलगड्याक केदाळ वगळसिजे दोगां भुरगीं आहा तेगा भुरगीं आहा जाल्यार व्हडल्यांक वगळसिजे केदाळ वगळसिजे तांणी ल्हानांक बरें करतना ल्हानांक बॉल इंसून दिलो या ल्हानांक तांणी खापी व्हरून दिली पियोवंक चे बाब मेजा वयली खाण ताका दिली या कदेल व्हरून ताका धाकट्याक वो करून कदेलार बसयलें तेदलो व्हडल्याक तुमी प्रेस करचें व्हडल्या वगळसिजे शबासकाय दिजे कित्याक म्हळ्यार तशें करूंक ताका उत्तेजन दिता हयलीं कामां तो रिपीट करता सद्दां रिपीट करता तलींत बरीं कामां तो रिपीट करता हें पयलें ताका तुमी वगळसिजे दुसरें खालें म्हळ्यार तुमी तांकां सहकार दिवंक उत्तेजन दिजें व्हडांक सहकार दिवंक धाकट्यान व्हडल्याक सहकार दिजें कॉपरेट करूंक व्हडल्यान धाकट्याक कॉपरेट करूंक तुमी सहकार दिजें कॉम्पीट करूंक सोडून जो कॉम्पिटिशन करूंक स्पर्धो करूंक तूं गी मुखार गे हांव गी मुखार तूं करताय गे हांव करताय हांव पयलें पियोवचें तुवें पयलें पियोवचें पयलो म्हाका पयलो मागीर तुका हांवें पयलें बसचें हांवें पयलें टी हें कॉम्पिटिशन हांवें पयलें मागीर म्हणलें ना तांकां एकामेकाक कॉपरेट करूंक सहकार करूंक आमी तांकां शिकयचें तांकां एकामेकाक हेल्प करतना तांकां सांगात हाडटा तांचे मदें रागाण आशिल्लीं भुरगीं ती सांगात येतात हेल्प करतना एकामेका देखून हेल्प करूंक तुमी शिकयचें तिसरें खालें म्हळ्यार तांकां इक्वल एटेन्शन दिजें व्हडल्याक आनी धाकट्याक कसलें गमान इक्वल एटेन्शन दिजय समान गमान दिजय एकल्याक मात्र न्ही आनी एकल्याक दोगांकी गमान दिजें एकल्याक मात एटेन्शन दिल्यार ताचे आनी खातीर मोसोर उब जाता आनी तो वळोवंक सुरू जाता देखून समान गमान दिजय एकल्याक मात दोगांकी गमान ताकाय सुमोग आकाय मोग ताकाय एटेन्शन आकाय गमान तशें चवथ्यान खालें म्हळ्यार तुज्या भुरग्यांक एम्पॅथेटीक म्हळ्यार एम्पथी म्हळ्यार दयाळ मोवाळ मैपास तो शिकयचें तुवें मैपास शिकयचें पंचवें तांच्या मदें काम टास्क म्हणटा आमी टास्क काम इक्वली समा वांटून दिजें तूं हें कर तूं तें कर तूं हें कूड झाड तूं तें कूड झाडून दी तें तूं हें पूस तें पूस कूड पुसून दी म्हणून काम वांटून दिजें जबाबदारी समा वांटून दिजें आनी लेट देम फिनीश देर टास्क ऑन देर ओन तूं कांय करूंक वचना तांचेंतल्याक तें दिल्लें काम करीचें आनी एकल्याक कर हें कर म्हूण सांगून जो तांकां दिल्लें टास्क तांकां दिल्लें काम तांणी मुग्दूंक तुमी तांकां सहकार दिजें मागीर तांचे मदलें मनस्ताप आणखी सड आसा जाल्यार झगड्यांक पडली जाल्यार मनस्ताप खूब जाला जाल्यार तो सड जावंक तूं वचोवंक सोडून जो देखून आवय बापायनी तांचे लागीं उलयचें खोल कित्याक झगड्यान जालें कित्याक मारून पडल्यात म्हणून तांचे लागीं उलयचें तांचो विशय कितें म्हूण समजायचें खंयच्या विशयाचेर ती झगड्यांक पडली की म्हूण पळयचें आनी तांकां दोशी करचे ते विशय पयस करूंक एकामेकाक दोशी दिवचे विशय ते लागीं येनातल्या बरी पळयचें आनी कोसलो म्हणून तो दोशी दिवचो विशय कोसलो म्हणून समजून तो इत्यार्थ करीचे तेदा कुटाम बरें जाता आनी तांच्या भाव भयणी मदें रायवलरी गूण करना जाल्यार मुखार डिप्रेशन वचून सगळी जिणींत नाश जावंक पावता देखून ह्या दिसांनी वो नियाळ आमी मतीन दवरची लास्ट हांवें दिल्लीं 6 सुचना मतीन दवरची हें मती दवरून कुटाम बांदून हाडचें हांगा जायतीं भुरग्यांक आपोवन हाडटात कितले जाणां भुरगीं मान पडटात उलयनात आनी थोडीं भुरगीं जेविनात खायनात देदेस्पर जाल्यांत म्हणून 21 वर्सांची 22 वर्सांची पोटाक जायनासनात हें सिबलींग रायवलरी देखून तें काडून तांकां कितें कशें काडचें की झगडें कशें म्हणून हांवें 6 तुमकां नियमां दिल्यान ती बाळची आनी कुटाम बांदून हाडचें सिबलींग रायवलरी नासतना आमचें कुटाम माय मोगान जेजूच्या मोगान बांदून हाडचें तशें जावन आमचें कुटाम केदाळे आमकां जेजून ताच्या द्वारे आमकां ताची भुरगीं केल्यांत म्हूण देवाची उतार सांगता गेले ते घरा बरेल्या पत्रान 3रो अध्याय सांगता जेजू मुखांतर बापान आमकां ताची भुरगीं केल्यांत म्हणून देखून आमी मोगाळ जेजू तसलीं भुरगीं जेजूच्या एकवटान आमी बापाचीं भुरगीं जावया आमेन.